प्रोटेस्ट करता कशें पळयता एकंदरीत सेमाचो स्टेटमेंट आनी प्रोटेस्ट 21-22 दिसांचो? त्या दिसा लोक रस्त्यार आयले. आमी पयलीं रुडॉल्फाच्या घरा जेन्ना गेल्ले तेन्ना हांव बरोबर आशिल्लो तांचे. ज्या दिसा लोक रस्त्यार आयले त्या दिसा म्हजो प्री शेड्यूल एक लिगल मॅटर जे एज अ लॉयर रिप्रेझेंट हांव नाशिल्लो ताका लागून गोंयांत, आनी त्या खातीर हांव त्या दिसा नाशिल्लो. पूण सगळे फॉलोअप करतालो. गोविंद बाब आमचे जे स्मिताताई आसा तांचे बरोबर कंटिन्युअस टचानूय आशिल्ले. एक गजाल सरकारान त्या दिसा जे अश्युरन्स दिला CM डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे अश्युरन्स दिले त्या प्रमाणे तो म्हणटा की आपण 2-3 दिसां भितर डिसिजन घेतलो. आमचे जे ह्या पर्टिक्युलर प्रोटेस्ट जो लीड करता गोविंद बाब, अजय बाब किंवा जे अदर्स लीड करता तांकां तांणी पळयल्या. आमी त्या दिसा आमी आसताले बरोबर, पूण हांव वयर वचना कारण डेलिगेशन इज दॅट बिकॉज दे हॅव लेड द प्रोटेस्ट एज लिडर्स. आनी जे अश्युरन्स एज अ चीफ मिनिस्टरान दिला त्या अश्युरन्सा प्रमाणे ताणें आपले उतर दवरचे. आमची चिमलकारांची एकच मागणी आसा की हो जो युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभचो प्रोजेक्ट आसा तो आमच्यान व्हरचो. हांगा नाका तो कंप्लिटली स्क्रॅप करचो. हाज्या दीस इज द क्रक्स ऑफ द मॅटर. हाज्या बियॉन्ड डिस्कशन कितें जाता जावचें ना ताजे बद्दल आमकां आनी डावट आसपाकच जायना. देर इज नो नेगोसिएशन एज फार एज दीस डिमांड इज कन्सर्न एंड वी हॅव कन्वेड इट टू दॅम ऑल्सो. वी वील बी गोईंग एज अ डेलिगेशन. जे काल चीफ मिनिस्टरान सांगला की आमी जंगलां वाचयली गोंयची, आमी हे रानां वाचयता, आमी हें वाचयता, जाल्यार हें जे रान आसा हांगा तुमी पळयलां आसतलें. हांगा जे आज तांणी मेडिसिनल प्लांट्स आनी ज्यो गोश्टी आसा हांगाची जी जैव विविधता आसा विच इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी वेन इट कम्स टू फ्लोरा एंड फॉना ऑफ दीस विलेज. दीस लेक इज द फीडिंग ग्रावंड फॉर दॅट फ्लोरा एंड फॉना. इट इज नॉट जे ते लेक आसा आनी ताच्या कुशीकचे डिस्ट्रॉय जर जाले जाल्यार जशें आमी सदांच सांगताले की हांगा जर एक 15 मजली 20 मजली बिल्डींग आयली जाल्यार देर इज वॉटर सिपेज, देर इज सोकिंग द पिपल्स मुवमेंट. ऑटोमॅटिकली पक्षी ना जाता, ऑटोमॅटिकली झाडां डिस्ट्रॉय जाता आनी हळू ते वाडत रावतले. सो बेसिकली टू अवॉयड दीस रियल इस्टेट स्कॅम वीच इज सॉट टू बी प्लेड ऑन चिमलकार. आमी चिमलकार म्हणटा हें नाकाच आमकां. सरकार म्हणटा ते तुमच्या बोल्या खातीर. आमी म्हणटा नाका न्ही आमकां, आमी आमचो गांव हांगा असोच दवरपाक जाय. जाल्यार सरकार हो कित्याक फोर्सफुली आमचेर घालता? हे काडून जाय थंय व्हरा. जे जागे एक्वायर केल्ले आसा थंय दुसरे कडेन घाला ज्या जाग्यार कोणाक डिस्टर्ब जावचें ना. ऑलरेडी जे सिटी जाल्या दोनापावल थंय तांचो जागो आसा थंय व्हरा. आनी ते पार्किंगूय आसा, व्हडले रस्ते आसा, 20-20 मिटराचे रस्ते आसा. कित्याक हे विलेज आमचे डिस्ट्रॉय करपाक जाल्यार ताचे खातीर जे कितें लागतलें हांवें आतां बाकीच्या तांचे कडेन डिस्कसूय केला की जर हें अशेंच उरलें जाल्यार फुडल्या 8-10 दिसां भितर आमी गोंयभर भोंवून लोकांचो सपोर्ट लोकांक एक्सप्लेन करचें कितें आसा तें. आनी वी वील बिल्ड अ बिगर मुवमेंट. वी वील डू इट टुगेदर. हांव तांचे बरोबर आसा, ते म्हजे बरोबर आसा. आमी सगळे मिळून हो प्रोजेक्ट कसो बंद जावचो हें दाखयतलें सरकारान. सरकार जर नम तें घेना देन इट इज अंडरस्टूड की हातूंत भितर कितें तरी पर्सनल इंट्रस्ट कोणाचे तरी वतलो वीच नीड्स टू बी स्टॉप इमिजिएटली. लोकल हांगा रिप्रेझेंट आमदार आहा तो म्हणटा की आमकां सांगपाक येवंक ना सपोर्ट. अशें कशें? कारण आमदार सदांच आमी पळयता की विशय लोकांचे घेवन येता. सो तुमचोय आमदार लागता सो तो म्हणटा आमकां सांगपाक येवंक ना हें म्हणून. अशें कशें? सरकार तुमच्या दारी म्हणून जो उतर भारतीय जनता पार्टी वापरता आज वो रुडॉल्फ जाका आमी 50 कोकेवा लोके म्हणटा पळय तो जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन गेलो ताणें सांगलें की गांवाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर गेला, लोकां खातीर गेला. सो लोकांनी हांच्या दारान वचप. आमी हांगा कित्याक येता तें आमी म्हणपाचें की घरा बसया. आमकां आमचे कडेन लोक सपोर्ट मागपाक येना. अरे लोक बसता, आमी बसता, सगळे बसता. तुमकां वोट केल्ले लोक हांगा आसा अशें न्ही की आमीच आसा. हांगा दुसरे लोक आसा ज्यांनी तुमकां वोट केला आनी तुवें त्या दिसा पळयलां आसतलें. आनी पर्टिक्युलरली जे शिरेन तो जो जागो आसा चिमलचो आनी गवळ्याभाट ह्या 2 जाग्यांचेर ज्या जाग्यार सदांच ताज्या आवयक आनी ताकाय मोग मेळो ते लोक हांगा आसा. ते सांगता आमच्या दारान तूं येवपी, आमच्या बरोबर तूं ढोल वाजोवपाक येता, हें वाजोवपाक. सो वेन इट वॉज निडेड फॉर सेल्फीश पर्पज टू गेट यू इलेक्टेड तूं तांच्या दारान गेल्लो आनी तो म्हणटा लोक आपल्या कडेन येवना. आमदारांच्या दारान वचप. यू आर अ पब्लीक सर्वंट. तुका निवडून दिला कारण तूं तांचो लिडर म्हणून तुका निवडून दिला आनी तूं जेन्ना सांगता की ते आपल्या दारान येवपाक जाय दॅट शोज दॅट यू डोंट केअर फॉर पीपल ऑफ सांताक्रूज. सांताक्रूज मेर्शे चिमला हो जो गांव आसा तातूंत भितर पयलीं म्हणजे ताका भोंवलो जाल्यार लोक 2दा तोंड सायडीन करून पळयना ही ताजी परिस्थिती जाल्या. सो तुजें तोंड पळोवपाक लोक घरा येतले की तूं कितें हें ब्युटी एंड हें काय म्हणून विचारपाक जाता का. सो क्वेश्चन इज दीस इज पिपल्स मुवमेंट. आमकां ताची गरज ना. पयलीं म्हणजे BJPनूय ताका वालोर ना. ताका ते ताणें बुजगावणें म्हणून केलां तें आमकां कळ्ळां की ताका अपॉयंटमेंट CMची अपॉयंटमेंटूय दिना म्हणून मेळपाक. म्हणजे त्या दिसा जर ताणें एसेंब्लीन 2 प्रश्न ताका बरोवन दिता म्हणटा मागीर वाचता तो. सो
जी गोष्ट तो सदांच म्हणटा गोमले रे म्हणून ही ती गोमूंक जाय आशिल्ली ताका की लोकांक तुज्या दारान येवपाची गरज ना. हे जेन्ना तुका गोमतले तेन्नाच त्या गोमल्याक मिनींग येतलो. कळ्ळें? हे ना आय एम टॉकिंग दीस डेरोगेटरी बिकॉज इट डिजर्व्स दीस लँग्वेज. दीस रुडॉल्फ डिजर्व्स दीस लँग्वेज. कारण लोकांक फटिंगपणा करून निवडून आयिल्लो हो आमदार आज लोकांकडे फटिंगपणा करता, चिमलकारांकडे फटिंगपणा करता, मेर्शेकारांकडे करता. कालापूरचे लोक तर ताका हरशीत म्हणून पाते नासले. तर चुकून ती त्या दिसा तो निवडून आयलो ही ताची लोकांची मिस्टेक आनी ताजे गुड लक. लक बाय चान्स म्हणटा पळय तो. फुडें जें कितें तुका दिसता की लोकांच्या दारान तुजे येवचें म्हणून बी हॅपी. ते एक 4-5 जाण बसता पळय कुशीक, दोज आर द पीपल हू आर गोइंग टू बी देअर. त्या दिसा भायर फाटल्या दारांतल्यान पळोवप आमकां कळ्ळें कितें शेतांतल्यान उडी मारून गेलो. घरान येत जाल्यार मागीर आनी कोण ती बायलां त्या दिसा मातशी तापेल्ली आशिल्ली कारण तांच्या घरान वचून च्या पिवपी तो. ही परिस्थिती ताची. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.